using and working at the government offices in multi-floor buildings like Junta House, Benjim, as the elevator or lifts are often out of order, due to which they have to face hardships. There is also a danger of getting stuck in such lifts. There has to be periodic maintenance, dedicated staff to operate, and working emergency call system in such lifts. And hence, government needs to direct the concerned officers to carry safety audit of this system and institute safety measures. आमी सध्या आसा जुंता हावसान आनी आयज 0 वर मेन्शनान आमदार क्रूज सिल्वा हिणें एक मेन्शन केल्लें तें म्हणल्यार गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी थोडी लिफ्ट चलना म्हणून आनी तेतूंतली एक लिफ्ट म्हणल्यार जुंता हावसान टोटल 4 लिफ्टी आसा पूण लिफ्ट नंबर 1 आनी लिफ्ट नंबर जी 3rd आसा ती वर्क करिना. सो जे कोणी लिफ्ट नंबर 1तल्यान वयताले तांकां लिफ्ट नंबर 2 यूज करून 5th फ्लोराचेर वयचें पडटा. 5th फ्लोराचेर वचून परत तांकां सकयल देंवचें पडटा समज खंयच्या फ्लोरार वयतले जाल्यार. आनी बारीक भुरग्यांक तशेंच कोण समज जाणटे आसा तांकां खूब त्रास जाता कित्याक तांकां 5वा फ्लोर क्लायंब करचो पडटा आनी मागीर परत देंवचें पडटा. लिफ्ट चलना हेजें रिजन म्हणल्यार एक तर खंय तांकां सेकंड लिफ्ट नंबर 1 आनी लिफ्ट नंबर 3 खंय उदक येता ते कारणान खंय ह्यो लिफ्ट फाटले थोडे दीस खातीर बंद आसा. आनी तशेंच जुंता हावस ही बरी ओल्ड बिल्डींग ती आजुनूय मेंटेनन्स आसा आनी खूब कडेन तिका काम करपाची गरज आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.